आवय, बायल, भयण, इश्टीण, धूव जगान आपली पाखां फुलयता, जिणेक गिरेस्तकाय दिता. नमस्कार. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान म्हळ्यारच वुमन्स डेच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबीं. आज आमी ही वुमन्स डेच्या निमतान खाशेली अशी कार्यावळ दवरल्या. अशें म्हणटात की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः. हाचो अर्थ असो जाता की वेर वुमन आर वर्शिप्ड देर द गॉड्स रिजॉयस. म्हणल्यार जंय आमी बायलांची पुजा करता देव थंयच वसता. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आमी पळोवया की बायलांचो सन्मान बायलांक कितपत मेळटा, जो सन्मान तांकां मेळूंक जाय. कारण आमी अशें म्हणटात की अख्ख्या सृश्टीची उत्पत्ती ही एका नारीच्या उदरांतल्यान जाता. इतल्या वयर आमी नारीचें स्थान दवरिल्लें आसा, अस्तुरेचें स्थान दवरिल्लें आसा. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आमी ही कार्यावळींतल्यान जाणून घेवया की आयज जो आमी वुमन्स डे मनयता तो खरें म्हणल्यार त्या बायलेचो सन्मान म्हणूनच मनयतात काय फक्त जशें रोज डे किंवा फादर्स डे, वुमन्स डे अशे वेगवेगळे डेज आसतात त्या दिसा निमतान मनयता, मनोवंक जाय म्हणून मनयता काय कितें, ह्या विशयाचेर आज आमी ह्या कार्यावळींतल्यान जाणून घेवया. आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेच्यो अश्यो ज्यो बायलां खातीर सदांच झगडटा, बायलांच्या हक्का खातीर ज्यो सदांच झगडटात अश्यो बायलांचो साद ह्या संस्थेच्यो संस्थापक सदस्य मॅडम सबीना मार्टिन्स. येवकार मॅडम सबीना बाय. येस. सबीना मार्टिन ह्यो खरें म्हणल्यार पेशान शिक्षिका. शारदा मंदिर हायस्कूल हांगा त्यो शिक्षक म्हणून कार्य करतात. तशेंच कॅमिस्ट्री भितर तांणी PhD केल्ली आसा, B.Ed केल्लें आसा, LLB केल्ली आसा. LLB म्हणल्यार तांचो कायद्या बद्दलूय तांकां बरेंच गिन्यान आसा. सो ह्याच गिन्यानाचो खंय तरी फायदो तांकां बायलांच्या हक्का खातीर लडटना जाता. चड वेळ वगडाय नासतना आयची ही कार्यावळ आमी फुडें व्हरुया. परत एकदां तुमकां येवकार मॅडम सबीना. म्हाका सांगात, आमी अशें म्हणटात की ह्या आधुनीक युगांत म्हणल्यार आयचो जो आमचे जे आयचे बदलते काळ आसा, ह्या काळांत खंय तरी आमी दादल्याक आनी बायलेक समान वागणूक दिता अशी आमी आतां म्हणटात. तुमचें हाजेर कितें मत आसा? आसपाक जाय, समानता आसपाक जाय. आनी हे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तेच जो जी चळवळ जाली ही समानता बायलांक मेळची ही हो दीस तो खुबशे हक्कां खातीर बायलो झुजली. वोटींग रायट्स, मागीर कामाचे शिक्षण, सेम आवर्स ऑफ वर्क आनी कितें अशें समानता खातीर लढली. पूण हांव आतां गोंयचे आमचे उलयतां, ती समानता म्हाका गोंयांत दिसना. ओके, खूब कमी पडटा आमी. आनी मेन उदाहरण म्हणजे की आयज तर आमी आमचे सेक्स रेशो पळयत, म्हणजे की कितलो चलयो जल्माक येता आनी कितले चले जल्माक येता, तो रेशो पळय, तो आंकडो जो आसा तो आतां आमच्या जी चली मनीस आहा ती ताजो आंकडो खूब कमी जाला आनी कमी जायत आसता. एक वेळार आमी 1000 चलयो आनी 1000 चेडे आशिल्ले. आतां तो देंवन 900 जाल्लो, 938. आतां जो लेटस्ट आंकडो आसा तो 838 चलयो 1000 चल्या फाटी. सो हे भयंकर पिक्चर आसा आमचे मुखार. आनी हातून दिसता की आमी भेदभाव करता आनी चल्यांक आमी जल्माकूच येवपाक दिना. म्हणजे हाजो अर्थ तुम्ही अशें म्हणू शकतात की स्त्री भ्रूण हत्या जी आसा ती अजूनही चालू आसा. सामके मोठ्या प्रमाणात आसा. आनी आमी गोंयांक एक असो राज्य पळयता की मातशें मॉडर्न, आमची चलयो रस्त्यार वयता, स्कुलाक वयता, अशें पिक्चर आसा. पूण तें फक्त इमेज. ओके, की त्या इमेजा फाटल्यान खूब कितें अशी घडणुको घडटा. आनी हांव स्पश्ट म्हणू शकता की आमच्यो चलयांक खतरा आसा, म्हणजे डेंजर आसा, डेंजर झोनान आसा, म्हणजे चलयांचो आंकडो डेंजर झोनान आसा. ओके,
पूण अशें आमी म्हणूंक शकतात न्ही की खंय तरी जेन्ना आमी स्त्री भ्रूण हत्या म्हणटा ती खंय तरी कमी जावपाक जाय हाज्या खातीर कितें उपाय जावंक जाय अशें तुमकां दिसता? की जे जे आमची मानसिकता आसा मेन म्हणजे आमची मानसिकता जी आसा जी जे चल्यांक चड इम्पॉर्टन्स दिता ताका आमी पितृसत्ता म्हणटा. ह्या समाजान आमी चल्यांक चड व्हॅल्यू दिता आनी आमी बायलां कडेन जी वागणूक जी करता ती एक कमी दर्जेची. सो आमी जेन्ना शिक्षणा क्षेत्रान पळयलें जाल्यार आमी बेस्ट स्कूल आतां एक पेड स्कूल आहा आनी गव्हर्मेंट स्कूल आहा जाल्यार आमी चल्यांक बरे स्कुलान घालता. समज तूं आमी खेळपाचो टायम येयलो जाल्यार चल्यांक आमी भायर खेळपाक वचतात, चल्यांनी घरा येवपाक जाय बेगीन. सो हर एक मागीर आमी जॉब्स जेन्ना पळयता जाल्यार जशे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा चल्यांक आमी भायर वच आनी शिक म्हणूं येता. चलयेक नाका तूं रिस्ट्रिक्शन्स घालता इतले पर्यंत पुरो. आनी अशे तरेचे खूब सामाजीक कितें ते म्हणटा ते बंधनां आसता. आनी खूब कडेन हांवें अशें पळयलां मॅडम की चलयांची एक सर्टन एज जाली की म्हणटा तुजें लग्नाचें वय जालें आतां, सो तूं आनीक शिकूं नाका, मागीर तूं जाणटें जातलें, जाणटें जाल्यार तुजे कडेन कोण लग्न जावचो ना. आनी मेन म्हणजे की तूं आतां तूं बापायच्या घरान आसा, फाल्यां तूं कोणा दुसऱ्यागेर वयतले आनी आनी वयतले आनी तो दादलो समज तूं भायर पडलो विधवा जाली जाल्यार तेजेर आनी अत्याचार. सो हे सामके दादल्याच्या शॅडोन आपूण रावपाक जाय या लिंक आसपाक जाय ही जी मानसिकता आसा ती आजून आसा, चालू आसा आनी ताका लागून बायलांचेर खूब अत्याचार जाता आनी ताका लागून बायलो फाटीं उरता. पूण अशेंय म्हणटात न्ही मॅडम की सद्या आमच्या मोदी सरकारान बेटी बचाव बेटी पढाव हे एक घोशवाक्य तांणी दिल्लें आसा सद्या. सो त्या घोशवाक्याचो कितपत उपयोग जाला अशें दिसता तुमकां? सी गोंयांत सद्या तरी आमचे बेटी पढाव कितें म्हणटात लायनर आसा. कित्याक हर एक विलेजान हर एक गांवान स्कूल आसा. सो जेन्ना स्कूल लागीं आसता तेन्ना चल्यांक धाडटा, पयस धाडची ना ती. ओके. आनी आतां बालरथ आसा जाल्यार ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल आहा जाल्यार भुरगीं स्कुलाक पावता. सो एडमिशन जाता तेंचे पूण रिटेन्शन म्हणजे की आतां 10th स्टँडर्ड जालें 12th स्टँडर्ड जाल्यार जो फुडें शिक्षण जे करपाचें आसता थंय पयशे आसले जाल्यार चलयांक फुडें धाडटा, नाजाल्यार तांकां ती फाटीं उरता. सो शिक्षणा बाबतीन आनी खूब कितें जावपाक जाय पण आय वूड से की स्टील आमची परिस्थिती सॅटिस्फॅक्टरी आसा. ओके. बदल खूब जावपाक जाय पूण ओके सॅटिस्फॅक्टरी. पण जो बेटी बचाव जो आसा सो हांगा आमचे जे स्टँडर्ड आसा ते सामके सकल आसा. आनी हांवें ऑलरेडी सांगला की आमचो जो आंकडो आसा सेक्स रेशो आहा तो चलयांचो खूब कमी जाला. दुसरें म्हणजे भंय जो सेक्शुअल असॉल्ट जो जाता, ओके, लैंगीक अत्याचार जे चलयांचेर जाता आनी हो सामको एक डेंजर झोन चलयांक जाला. सो खुबशे केसीस येता मॉलेस्टेशन सेक्शुअल अब्यूज ते घरान जाता, फॅमिली मेंबरा कडेन जाता, स्कुलांनी जाता, मागीर खेळा मेळार जेन्ना कोचिंगाक वयता थंय जाता आनी कामाच्या जाग्यार जशी व्हडली जाली कामाच्या जाग्यार सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता. आनी हो जो खतरा आमी डेंजर जो बायलांक अशें भयान दवरता हाजेर आमी कांयच करूंक ना म्हणजे केला. जशें की संघटनांनी जशें म्हणलें की मार्चेत एक चळवळीचो आमी याद करता. खूब चळवळ जाल्या, कायदे येयला, बदल येयला, प्रयत्न जाला पूण इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द लॉ जायना. जे कायदे आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जायना. जे आमचे सिस्टम्स आसा ओके की जावं म्हाजेर अत्याचार जालो हांव पुलीस स्टेशनार वयतलें, हांव कंप्लेन करतलें आनी हांव रिपोर्ट बरयतलें ऑर म्हाका पुलीस स्टेशनार वचपाचें नाका जाल्यार हांव स्टेट कमिशन फॉर विमेनाक वयतलें आनी थंय हांव कंप्लेन बरयतलें, थंय आमचे सुटावे जातले. आतां सेक्शुअल वायलन्स हें आहा तें क्रायम ती तो पुलीस सिस्टमांतल्यान वचूंकूच जाय लिगल सिस्टम. पूण जे बाकीचे आसा की घरान डोमेस्टीक वायलन्स जाता, मतभेद जाता ते उलोवन नेगोशिएट करून
करून मातशे ते कमिशन लेवलाचेर जाता या खंय मानसीक अत्याचार जाता या तुजे ह्युमन रायट्स जे वायलेशन जाता ते आमी गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान वचूंक शकता. अशे आमचे खुबशे सिस्टम आसा. चिल्ड्रन्स कोर्ट आसा म्हणजे जे रजिस्टर केली कोर्टान स्पेशल कोर्ट आमी केला. सो प्रयत्न केला आनी हे गोंयची जी संघटना जी आसा महिलाचे जे काम करता भुरग्यांचे जे काम करता ती खूब ऍक्टिव्ह आसा. पूण इतले प्रयत्न करून सिस्टम आमी थाऱ्यार घातला पूण तेजे इम्प्लिमेंटेशन जायना. पूण आतां जशें तुमी आतां उलयता उलयता मेन्शन केलें की वुमन्स कमिशन आसा मागीर आमचे गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन आसा. ह्यो संस्था सरकारान खंय तरी बायलां खातीर चालू केल्यात. मागीर महिला आयोग मागीर मानवी हक्क आयोग. सो तुमी आतां बायलांच्या हक्का खातीर सदांच झगडटात. खुबश्यो बायलो तुमचे कडेन आपापल्यो कंप्लेन्स घेवन येतात. सो तुमकां किंवा त्या बायलांक ज्या बायलांचेर अत्याचार जाला दोज हू हॅव कंप्लेन्स अशा बायलांच्या थ्रू बायलां कडेन राज्य महिला आयोग आनी वुमन्स रायट कमिशन विमेन्स कमिशन ह्युमन रायट्स कमिशन चिल्ड्रन्स कमिशन हे कशे फंक्शन करता प्रेझेंट हांवें आतां एक प्रश्न फॅक्ट स्टेट केल्लो की आमची सिस्टम काम करिना. आतां महिला आयोग पळय महिला आयोगचो चेअरपर्सन लास्ट मार्च हे वर्स जायत गोंयांत ओके खाली आसा. ओके मेंबर्स अपॉइंटमेंट जावना चेअरपर्सनचे अपॉइंटमेंट जावना जाल्यार ते कमिशन काम कशें करतले. कमिशनाचें काम आतां आमचे कडेन जेन्ना कंप्लेंट येता सो आमी तेंचो पावर आसता आपोवपाक आनी उलोवपाक ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. दुसरी गजाल म्हणजे की जेन्ना खुबशे केसीस येता जशे आतां आमचे कडेन संघटना कडेन बायलांचो संघ कडेन खुबश्यो केसीस येता त्या केसीसांतल्यान आमकां एक फीडबॅक मेळटा की परिस्थिती कितें आहा. ओके की आतां आमकां खबर आसा की हर एक पुलीस स्टेशनार पळय आसा की बायलांचे कंप्लेन रजिस्टर करिना तांकां सामकी वायट वागणूक करता. कोणें कंप्लेन दिले ताका थंय बसोवन दवरता थोड्यांक कितें कितें म्हणटा. सो ही फीडबॅक मेळटा. सो आतां समज तो कमिशन आसा जेन्ना ही फीडबॅक मेळटा हाजेर कितें उपाय काडपाचें काम करपाचें कमिशनाचें ते स्टडी करप आनी पॉलिसी रेकमेंडेशन करप ते असेंब्लीन आसा ते रिपोर्ट टेबल करपाक जाय आनी लेजिस्लेचर जे आमचे आमदार आसा ते पॉलिसी करूंक जाय लेजिस्लेशन करपाक जाय आनी तो बजेट एलोकेट करपाक जाय आनी अकाउंटेबिलिटी ही जी सगळी सिस्टम्स आसा ती अकाउंटेबिलिटी खंय तरी मेकॅनिझम्स सारखे आसपाक जाय आनी हें काम मातूय जायना आनी म्हणून आयज परिस्थिती इतली बिगडल्या. ओके सो कमिशन आपलें काम करूंक शकलें ना. आतां आमी गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान वयता. आतां बायलांक खूब जाण मारले घरांतले भायर काडले आनी ह्युमन रायट्स वायलेशन जाले या पुलिसान तांकां मारले या कितें जाल्यार ह्युमन रायट्स कमिशन आजचो चेअरपर्सन आतां टर्म सोंपला ते अपॉइंटमेंट करूंकूच ना. सो आतां ज्यो केसीस ह्युमन रायट्स कमिशनान वयता ते स्टँडर्ड म्हणजे आतां कमिशन जातले तेन्ना. सो तुका तर आतां इमिजिएट रिलीफ जाय जाल्यार तुका रिलीफ मेळचें ना. म्हणजे बायलांक आपल्याक न्याय मेळचो म्हणून वाट पळयत बसची पडटा आनी तुका वर्साचे वर्सां लागता आनी सामके म्हणजे हांव आतां म्हणटालें की आमचे कडेन जेन्ना केसीस येता आनी फीडबॅक मेळटा सामको एक भयानक पिक्चर जे आमचे मुखार जो येता की बायलो आतां जीव दिता कित्याक पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवना. आनी एक न्हय लास्ट विकान म्हाका 1 2 3 4 कंटिन्युअस केसीस येयले एक आनी चडशे जे गरीब बायलो आसता जे कोणाच्या घरान काम करता म्हणजे इकॉनॉमिकली सामके हाऊसमेड आसता ओ समज तूं कोणाचे सिंगल वुमन आहा विडो आहा यार सामकी गरीब परिस्थितीन आहा तेंचे तर कोण आयकूनच घेयना. ओके सो अशी एक केस येयली आनी आमकां ही फीडबॅक खूब
लेवलाचे म्हणटा एक म्हणटा त्यो पयली बायलो येता तेंचे फॅमिली नाजाल्यार नेबर फोन करून सांगता आनी हॉस्पिटलांतल्यान आमकां एक मोठो फीडबॅक येता ही चली आसली जी बायल ती कोणागेर कामाक आसली तेजेर लैंगीक अत्याचार जालो तेजेर सेक्शुअल अब्यूज जाले पुलीस कडेन कंप्लेन करपाक गेली जाल्यार पुलिसान तेका Entertain करूं ना. आनी दुसरें म्हणजे की उलटा तेजेर म्हणटा की ही बायल बॅड कॅरेक्टर हाचे वागणूक सारकें ना अशें ना आनी ती बाडी इतली एज इट इज Helpless feel जाता. एक म्हणजे की ट्रॉमॅटीक हय. एक कोणाचेर अत्याचार जालो जाल्यार तो मानसीक खूब त्रास खच्चीकरण जाता जाता. आनी वेल्यान तुका हे ताणे जेन्ना आयकपाचे पडटा जे पुलीस स्टेशन जे आमी थंय हेल्पाक वयता तांचे कडेन जेन्ना ताणे येता समाज एक करता पूण जो आमी म्हणला की हांचे कडेन तुका न्याय मेळटलो अशी हीच तर अपेक्षा तुका असता, आसता बरोबर. जाल्यार हे बायलेन मागीर वचून आत्महत्या केली डटॉल पिली आनी मागीर ती हॉस्पिटलान आहली तळमळटाली आनी ती सांगताली अशें अशें जालें मेली ती बाडी आतां Okay. तेजे न्याय कोण करतलो सेम वे आनी एकटी बायल ओके घरान काम करतली अगेन लैंगीक अत्याचार आनी ती चडशे आमचे जे डोमेस्टीक वर्कर आहा ते दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगा सेटल जाल्ली आसता ती Okay. कामाक Migrants. मायग्रंट्स आसता चडशे तेणेन वितेणेन अशें जालें तेणेन हँग केले आपल्याक काल म्हाका एक केस येयली अशें की घोव सोरो पियेता आनी सोरो पियेता आतां गॅमलिंगाचें व्यसन लागला तेका गोंयांत पयलीं ते नासले सो त्यात नासले म्हणजे की मटकाचे असले आता बरोबर. कझिनो गॅमलिंग हा, लागला घराचे सगळे पगार सामान तो विकलें, वयता हय. सामान भांगार घाण्याक दवरला आनी कितें आनी जेन्ना पिता आनी भुरगें आसा तेन्ना भुरग्याक त्रास जाता तेन्ना ती बायल फुडें सरता पुलीस स्टेशनार कितें म्हणटा ते आधार मागपाक हय. कितें तरी करा तेका हें करा म्हणून जाल्यार ते म्हणटा की आपणाक अशें अशें केलें तूं म्हाका सांगत नाका पुलीस स्टेशनार वचपाक हांव म्हाका जीव दिवपाची पाडी येयल्या म्हाजी सो हांवें म्हणलें तूं पुलीस स्टेशनाचेर वचपाचें नाका जाल्यार वचनाका जीव मात दिनाका म्हणून तुजें ल्हान भुरगें आसा बरोबर. तुवें ताजें चिंतपाक जाय आनी हें तर काम करिना जाल्यार आमी दुसरें मेथड काडुया सो हें म्हाका म्हणजे की आयज जे ह्या विमेन्स डेच्या निमतान म्हाका एक जे मेन इशू जो दिसता की जे आमचे सिस्टम्स आसा न्याय दिवपाचे कायद्याच्यो मागीर लोकांक हेल्प पावोवपाचे हे आमी थाऱ्यार घालपाक जाय आनी समज तूं आमी बायलांक आतां आमी कंप्लेन दिवपाक वयता तेजेर तर तुमी कंप्लेन घेना ओके या एक्शन घेना या तांचे कडेन बरे वायट तरेन वागणूक ते गाळयो मारता म्हणजे बायलांच्या नांवान गाळयो मारता ओके भाशा सारकी ना वागणूक सारकी ना जाल्यार तांकां ते हांगा आमचे टॅक्स पेयरचे पयशांनी जे आमी हे नोकऱ्यो आसा तांकां पगार मेळटा तांकां हक ना थी रावपाचे ओके सो ह्या तर आमी स्ट्रिक्ट रावली की यू आर देर टू डिलिव्हर जस्टीस टू डू युअर वर्क ओके आनी आमी तर हे काम करूंक शकना जाल्यार तुका रायट ना थी बसपाचो आतां म्हाका एक सांगा मॅडम कायद्याच्या बाबतीन आमी आतां उलयली की कायद्यान खंय तरी बायलां खातीर कायदो जो आमी केला तो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय पुलीस किंवा हेर यंत्रणा सरकारी यंत्रणा ज्यो आसात तांणी आपलें काम वेवस्थीत ते बरोबर आसा पूण खंय तरी एक समाज म्हणून सुद्दां आमचो कितें तरी रोल आसा कितें तरी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा समाज म्हणून फॉर एग्जाम्पल आतां बायलांच्या जेन्ना बायल खंयची विडो जाता विधवा जाता तिचो घोव मरता तेन्ना जी तिका दुय्यम दर्जाची वागणूक मेळटा त्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता की आज खंय तरी वुमन्स डे म्हणून आमी सगळ्याक प्रोग्राम करता वेगवेगळ्या संस्थांनी वेगवेगळे प्रोग्राम्स दवरल्या सरकारी लेवलाचेरूय बी प्रोग्राम्स जातात वेगवेगळे कडेन सो हे प्रोग्राम करता आसतना खंय तरी विडोवसांकूय बरोबर घेतात काय कितें आमी हां सो हे सामको एक इम्पॉर्टंट इश्यू सेन्सिटीव इश्यू की विमेन्स रायट्साचे आमी समानताचे बद्दल आमी उलयता म्हणजे तांकां एक ह्युमन रायट आसा सारको जावं तो दादलो बायल भुरगीं सगळ्यांक एक ह्युमन बिंग न्हू आमी मनशां तांकां आमकां रायट आहा मनीसपण आसपाक जाय पूण जे एक विधवा कडेन जे आमी जशें वागता एक एग्जाम्पल दिता की तेका कितें म्हणटा ते
विधवा जाली कपडे अशे घालनाका, तुजे शिंगार हा ते करिनाका कितें, तूं खंयचे भायर सरूं फंक्शनाक गेले जाल्यार तुका थंय कुशीन दवरता, खंयचे इम्पॉर्टंट कितें समज तूं लग्न आसा या कितें आसा ना विधवा आसा ताका फुगा हात हाडनाका. लावं नाका. अरे आतां ते इतले लेवलाचेर पावला, आमी म्हणटा की आमी शिकला. ऑफिसान जेन्ना ऑफिसान काम करता खंयचे कलिग्जांचे म्हणजे की आतां आमी ऑफिसान वयता अशें फीडबॅक आमकां ते बायलां कडेन येयला की म्हाजो घोव मरतकूच हांव ऑफिसान एक्चुली टायमार पावता, बेगीन पावता आनी इमिजियटली रिएक्शन अरे सक्का फणे हाजें तोंड पळोवपा पडलें म्हणजे ती विधवा आनी विधवाचें ताजें तोंड पळयलें. म्हणजे ही जी मानसीक बदलाव जो येवपाक जाय तो येवना. आनी आमी गव्हर्मेंट ऑफिसिसान हें करता. सो गव्हर्मेंट ऑफिसीस प्रायवेट ऑफिसीस आनी करता, पूण हांगा जी आमी चेंज हाडूंक जाय ते चेंज आजून येवना. म्हणजे अजून एज्युकेटेड समाज आसून सुद्दां खंय तरी हे मागासलेले विचार अजून आमच्या समाजा भितर आसा. आनी ते म्हाका दिसता की जेन्ना आमी विमेन्स डे सेलिब्रेट करता जाल्यार खंयचो एक इशू ओके तो आतां कल्चरल जावं सो तुमी फंक्शन करता ओ यार थोडे जाग्यार नाच गाना करता, थोडे जाग्यार कॉम्पिटिशन दवरता या कितें, हे खंयची एक जी मानसिकता आसा जी बायलांक फाटीं दवरता हाजेर करचें, हे ब्रेक करपा खातीर करचें अशें म्हाजें म्हणजे तुम्ही एक खूप अपेक्षा. बरी सजेशन आज आमकां दिल्लें आसा ह्या प्रोग्रामाच्या निमतान की खंय तरी आमी जी आज वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स दवरतात, वेगवेगळे आमी टॅलंट प्रोग्राम्स दवरतात, सेलिब्रेशन्स दवरतात वुमन्स डेच्या निमतान, खंय तरी आतां जशें सबिना मार्टीन मॅडम हांणी सांगलें आमी विधवांक सुद्दां त्या प्रोग्रामा भितर इन्वॉल्व करूंक जाय. जर ती येना सुद्दां जाल्यार आमची जबाबदारी जाता की आमी तांकां हाताक धरून हाडूंक जाय आनी त्या प्रोग्रामा भितर तांकांय समाविष्ट करून घेवंक जाय, तांकां उलोवपाचो चान्स दिवंक जाय, तांकां एक्सप्रेस जावपाचो चान्स दिवंक जाय. अशेंच खंय तरी आमच्या सबिना मार्टीन मॅडमान आज ह्या कार्यावळीच्या निमतान सांगिल्लें आसा आनी खूब बरो असो विचार तांणी मांडिल्लो आसा. वता वता मॅडम प्रोग्राम सोंपयता आसतना तुमचो आयच्या ह्या दिसा खास असो संदेश किंवा एक कितें तरी एक समाजा खातीर तुमी आज कितें सांगूंक सोदतात वुमन्स डेच्या निमतान? आमी दुसरे बायलेक मानान सन्मानान आमी तेजे कडेन वागणूक करपाक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाक रिस्पेक्ट दिता, बरी उतरां दिता जाल्यार ह्यो जो आमचो जो हॅपिनेस इंडेक्स जो आसा तो वाडटलो. आनी म्हाका हे हॅपिनेस इंडेक्साचे बद्दल उलोवपाक जाय की आमी म्हणटा की खंयचो राज्य बरो आसता, तो हर एक जेन्ना आमी बायलांचे आमी सामकी दुख बरी खाणी आमी आयकता तेन्ना आमकां दिसता की आमचे सामके हॅपिनेस इंडेक्स लो आहा. हें तर आमकां वाडोवपाक जाय. जाल्यार हर एक घरान आमी एकटे बायलेचे चेहऱ्यान लायफान स्मायल हाडपाक जाय, बरें करपाक जाय. ल्हान ल्हान गोश्टी, हे न्ही की आमी सगल्यांनी रस्त्यार येवनूच आमी चेंज जाता, ते करूंकूच जाय, पूण हर एक घरान हर एक कामाच्या जाग्यार प्ले ग्रावंड आमी तर मातशे एक जे कठीण परिस्थितींतल्यान जेन्ना एक बायल वयता, चली वयता, ताका तर आमी आदार केले. जे कितें अशे ऑब्स्टिकल्स येयले की कोणें ताणे मारले, हे मारले, ते आमी बंद केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमचो समाज कितें म्हणटा ते फुडें सरतलो आनी बायलां आमची हॅपी आसतली आनी खंय तरी हक मेळटले. सो आज वुमन्स डे मनयता आसतना आमी एक बारीकशी खासा कार्यावळ तुमच्या खातीर हांगा घडोवन हाडली. आमचे बरोबर आसात सबिना मार्टीन मॅडम, जी बायलांचो साथ ह्या संस्थेच्यो संस्थापक सदस्य आसा आनी तांची संस्था जी आसा ती बायलांच्या हक्का खातीर वावुरता. आनी आज ह्या वुमन्स डेच्या निमतान एक खूब बरो संदेश आमकां सबिना मार्टीन मॅडम हांणी दिल्लो आसा की आमचो समाज जरी एज्युकेटेड आसलो तरी खंय तरी जे मागासलेले विचार आमच्या समाजा भितर आसा, खंय तरी बायलांक सदांच सकयल दवरपाचे जे विचार आसात, म्हणजे खुबशे अशे तांणी आमकां एग्जाम्पलां दिवन देखी दिवन सांगलें की कशा पद्दतीन बायलांक अजून मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. सो म्हाका दिसता की समाजांतल्या प्रत्येक घटकान आपली जबाबदारी समजून घेवपाक जाय आनी प्रत्येक बायलेक जगपाचो हक्क आसा
मागीर ती गरीब गरजू किंवा गरीब स्थितींतली आसूं किंवा ती श्रीमंत आसूं, ती कशाय पद्दतीची आसूं, ती एक बायल, एक स्त्री, एक अस्तुरी ह्या नजरेन आमी तिका पळोवंक जाय आनी तिका फुडें हाडपाचो प्रयत्न करूं जाय. वुमन्स डे तेन्नाच आमचो खरो सक्सेसफूल जातलो जेन्ना दरेक बायलेच्या तोंडार एक खोशयेचो आनी एक सॅटिस्फॅक्शनाचो हांसो आसतलो. आज सबिना मार्टीन मॅडम हांगा आमचे मदीं आयली, आपले विचार हांगा मांडले आनी आमकां खुबश्यो गजाली तिणें सांगल्यो आनी तिच्या ह्या उलोवपांतल्यान म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी सुदारपाचो प्रयत्न जातलो अशी आमी आशा करपाक हरकत ना. परतून एकदां तुमकां प्रुडंटाच्या वतीन खूब खूब देव बरें करूं सबिना मार्टीन मॅडम. हॅपी वुमन्स डे टू यू टू. हॅपी विमेन्स डे टू यू आनी सगळ्यांकूय बी. तुमकां सगळ्यांक वुमन्स डेच्यो खूब खूब परबी. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट.